नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी IIT दिल्लीच्या 57व्या दीक्षांत सुवाळ्यात विद्यार्थ्यांक केले मार्गदर्शन. बदलती संवसारीक परिस्थिती मतींत दवरून विद्यार्थ्यांनी आव्हानांचे रूपांतर संदीत करचे, प्रधानमंत्र्यांचे प्रतिपादन. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांच्या हस्तुकी मुंबईत राष्ट्रीय नागरी सहकारी अर्थीक उदरगत महामंडळाच्या नव्या कार्यालयाचे जाले उक्तावण. स्वयंपूर्ण गोय या मोहिमेखाला राज्यातल्या वस्त्र, हस्त आणि काथो उद्देगातल्या कारागिरांवांगडा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी साधलो संवाद. वेबिनार माध्यमांतल्यान आयोजित जाली कार्यावळ. 15व्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाचे दबाजन जाले उक्तावण. नामनेचे अभिनेते मोहन जोशी हांकां कृतज्ञताय पुरस्कार भेटोवन केलो भोवमान. मडगावच्या रवींद्र भवन संकुलात राज्य पावड्यावेल्या रानभाजी महोत्सवाचे आयोजन. मानेस्तांनी आयोजकांची केली तोखणाय. आता खबरो विस्तारान. IIT दिल्लीच्या 57व्या दीक्षांत सुवाळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केले. बदलत्या संवसारीक परिस्थितीत तंत्रज्ञान, नवोन्मेष आणि नव्या उपायांचो सोद घेवपी विद्यार्थीच आव्हानांचे रूपांतर संधीत करूंक शकतात, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगले. फुडल्या 30 ते 40 वर्सांत विद्यार्थ्यांच्या निर्णयांक लागून विकसीत भारताची दिका थारतली हाचो विचार करून दरेका विद्यार्थ्यान विचारपूर्वक निर्णय घेवंक जाय, अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. ह्या कार्यावळीत 587 विद्यार्थ्यांक पदव्यो प्रदान केल्यो. जब कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो उसे घबराइए मत, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए. आपने खुद देखा है कैसे लैब में कोई प्रॉब्लम डेड एंड तक यानी लगने लगती थी. सिमुलेशन में सॉल्यूशन खोजने में घंटे या दिन निकल जाते थे, लेकिन फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी की और कुछ नया लेकर भी आए. इसी तरह लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है, वो अकेले नहीं आती है. मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है. सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है. इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है. प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सोशल मिडियाचो संदर्भ घेवन ह्या माध्यमाच्या आकर्शणावयल्यान विद्यार्थ्यांनी वेतन, नोकरी वा कार्यक्षेत्र ह्या संदर्भात दुसऱ्यां वांगडा तुळा करूंक जायना अशें सांगलां. मनशाची जीण म्हळ्यार कसलीच सर्त न्हय, ते खातीर दरेक दीस गेल्ल्या दिसा परस बरो परजळीत करचे खातीर वावुरचे, अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलें. आज कहीं न कहीं देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट. सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है. जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए. कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है. और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा.
केंद्रीय घर आणि सहकारिता मंत्री अमित शहा हांणी आयज मुंबईत एके कार्यावळीत राष्ट्रीय नागरी सहकारी अर्थीक आणि उदरगत महामंडळाच्या नव्यान बांदिल्ल्या कार्यालयाचे उक्तावण केले। ह्या कार्यावळीत केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री मुरलीधर मोहोळ, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार मंत्री अमित शहा हांणी उपस्थितांक संबोधित केले। मित्रों, हम सब के लिए आनंद का विषय है कि वर्षों से प्रतीक्षित अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो आने वाले दिनों में एक ब्रांच से लेकर शेड्यूल बैंक तक की अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम सब बनाना चाहते हैं, वो बन तो गया मगर उसको रिजर्व बैंक की मान्यता मिलनी थी, वो भी मिल गई, मगर एक अच्छा नया घर चाहिए था, वो भी आज मिल गया और इसके लिए हम सब एकत्रित आए। मगर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का हमारा जो आंदोलन है, इसको एक बहुत बड़ा नवजीवन मिलने वाला है, एक्सपांशन होने वाला है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो काम करेगा उससे हमारी बैंकिंग सेवाएं आधुनिक बनेगी, पारदर्शी बनेगी, विश्वसनीय बनेगी। भारतीय शिक्षण वाठार अधिक बळिश्ट करपा खातीर वेगवेगळ्या कार्यावळींची वळेरी आणि प्रभावीपणान अंमलबजावणी करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी म्हळां। ब्रिक्स शिक्षण मंत्र्यांच्या बसके उपरांत शिक्षण मंत्रालयाच्या वडील अधिकाऱ्यां वांगडा जाल्ल्या बसकेत मंत्री जोशी हांणी मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या कार्यावळींचो नियाळ घेतलो। ह्या बसकेत सर्वसमावेशक आणि संवसारीक सर्तीक अनुरूप अशी शिक्षण व्यवस्था उबारपाचेर भासाभास जाली। भारतान सेक्युलर क्वांटम कम्युनिकेशन मळाचेर नियोजित वेळे आदी 3 वर्सां पयलींच 1000 किलोमीटर परस चड अंतराची मोख साध्य केल्या अशी माहिती केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांणी दिल्या। नवी दिल्लीतल्या 3ऱ्या भारत आंतरराष्ट्रीय फिनटेक महोत्सवात उलयतना तांणी आपल्या भारताच्या फिनटेक वाठारांतले वाडटे महत्व अधोरेखित केले। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल नवकल्पना हांच्या माध्यमांतल्यान भारतान सुरक्षीत, बुद्धिमान आणि विश्वासार्ह अशी वित्तीय परिसंस्था उबारपाचेर भर दिला अशें मंत्री सिंग हांणी आपल्या उलोवपांत स्पष्ट केलां। नवी दिल्लीत भारत आणि श्रीलंकेच्या प्रतिनिधींची ऊर्जा मळाचेर द्विपक्षीय सहकार्या खातीर बसका जाली। भारतीय शिष्टमंडळाचे फुडारपण केंद्रीय ऊर्जा आणि घरनिर्माण मंत्री मनोहर लाल हांणी केले, जाल्यार श्रीलंकेच्या शिष्टमंडळाचे फुडारपण बंदर आणि नागरी उड्डाण मंत्री अनुरा करुणातिलके हांणी केला। ह्या बसकेत भारत श्रीलंका HVDC वीज आंतरजोडणी तशेंच सामपूर ऊर्जा प्रकल्पा सयत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा करून नियाळ घेतलो। सीमापार वीज व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा आणि वीज उबारणीच्या मळाचेर सहकार्य ह्या विशयांचेर लेगीत ह्या वेळार भासाभास जाली। खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव। इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है। ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं। भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं। गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर। भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है, श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मीठा किया गया हुआ है,
और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है। ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवत गीता है। प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर। विसवा उपरांत येवकार आता पळोवया मुखावेल्यो खबरो। स्वयंपूर्ण गोय ह्या मोहिमेखाला मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आल्तिनोतल्या महालक्ष्मी बंगल्याचेर राज्यांतल्या वस्त्रोद्देग, हस्तउद्देग आनी काथो उद्देग ह्या वाठारांतल्या कारागिरांकडेन संवाद साधलो। वेबिनार माध्यमांतल्यान ही कार्यावळ गोवा हस्तउद्देग, ग्रामीण आनी लघु उद्देग उदरगत महामंडळाच्या वतीन आयोजीत केल्ली। आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोय 2.0 ह्या येवजणेची मोख साध्य करपा खातीर मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेबिनाराच्या माध्यमांतल्यान सुचोवण्यो केल्यो। ह्या कार्यावळीक सचिव, संचालक आनी व्यवस्थापकीय संचालक तशेंच वडील अधिकारी लेगीत वांटेकार जाल्ले। चवथीच्या फाटभुंयेर मुर्तीकारांनी मातयेच्योच मुर्त्यो करच्यो अशी सुचोवणी ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी केली। गणपती तयार करप ह्यो गणेश शाळेंत आसतल्यो ज्यो ज्यो गणपती मोर देन 400 ज्यो गणपती तयार करपाच्यो ज्यो गणेश शाळा आसा तातूंतल्यान तांकां क्ले मिक्सिंग मशीन आसतलें किंवा गणपती करपा खातीर आसतलें। ही सबसिडी आमी दिता म्हणून हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की आपल्या घरांत हाडटा तो गणपती हो चिकण मातीचोच गणपती आसचो, तो प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो आसचो न्ही। आमी जर गोंयकारांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती घेवपाचो बंद केलो जाल्यार प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती कोणूच गोंयांत हाडचे ना। आमी बॅन घातला, पुलीस आडयता, ह्यो सगळ्यो गजाली खरें आसा। आमी पर्यावरण पूरक गणेश चतुर्थी जावची, कारण मुळात गणेश चतुर्थी ही पर्यावरण पूरक गणेश चतुर्थी आसा। तुम्ही मुद्दामून पळयात, माटुले आसूनी, प्रसाद आसूनी किंवा गणपतीची मुर्ती आसूनी, फुलां आसूनी, ही सगळी गोंयांत जावपी आसा। म्हणून एक स्वयंपूर्णतेचे दैवत गणपती होय बी आमच्या चिकण माती किंवा गोंयकारा पासून गोंयकार एखाद्या कार्यशाळेत तयार जाल्लो आसूनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या उलोवपांत थळाव्या कारागिरांनी केल्ल्या वस्तूंचो वापर लोकांनी मुजरत करचो अशें सांगून ह्या कारणान व्होकल फॉर लोकल ही संकल्पना खऱ्या अर्थान चालीक लागतली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां। हांव सगळ्यांक आव्हान करता की काल जाल्ल्या मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी कालच्या नॅशनल हँडीक्राफ्ट डेच्या निमित्तान देशभरांतल्या आर्टिजनांक तांच्यांनी उलो मारला की हय आमी वोकल फॉर लोकल आणि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत हे विजन विकसित भारत 2047 पर्यंत दवरता आसतना हांकां स्वताचो बिझनेस दिवपा खातीर आमी तांकां सगळ्या जाणांक फुडें काडया। म्हाका दिसता की सरकारान आतापर्यंत 8,000 पेक्षा चड जाण जांकां आमी ट्रेनिंग दिली विशेष करून। हाज्या व्यतिरिक्त आमी ह्या बिझनेसान म्हणजे आमच्या हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशनान आनीक 2 ते 2,500 लोकांक हातूंतल्यान ट्रेन दिवपाक शकले। विश्वकर्मात आमच्या कडेन रजिस्टर्ड जाल्ले 18,000 अशें जर पळयत जाल्यार जवळपास 25,000 ते 30,000 लोक हे नवीन ह्या कामात ह्या सरकाराच्या कार्यकाळात इन्वॉल्व जाले, ज्यांच्यांनी विश्वकर्माच्या अंतर्गत जवळपास 10 कोटीच्या पेक्षा चड लोन्स घेतले। त्याच बरोबर इतके सगळ्या जाणांनी घेतलेली ट्रेनिंग हातूंतल्यान त्यांचो जाल्लो बिझनेस रिवायवल म्हणजे येता त्या फुडल्या वर्साक अशा पद्दतींतलो हो बिझनेस प्रमोट करपा खातीर आनीक खूब मोठ्या प्रमाणात स्वावलंबन जावपा खातीर आनीकूय बी खूब मोठ्यो योजना ह्यो आमी सरकाराच्या मार्फत तुमच्या मुखार हाडपाक सोदता। गोंय राज्याचेर आधारीत चित्रपटांनी ह्यान फुडें फकत दर्यादेगो, घुवळी वखदां, गुन्यांवकारी घडणुको आनी सोऱ्या सारक्या गजालींचेर चित्रण न करता त्या परस गोंयचो हजारांनी वर्सांचो इतिहास, समृद्ध सांस्कृतीक वारसो, मुक्ती लढो, लोकपरंपरा आनी खेडेगांवांतली लोकजीण दाखोवची अशें मत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें। पणजेंतल्या आयनॉक्स चित्रपट घरात आयोजीत केल्ल्या 15व्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री उलयताले। ह्या कार्यावळीत नामनेचे अभिनेते मोहन जोशी हांकां कृतज्ञता पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान जालो। ह्या उक्तावण सुवाळ्याक मनरिजवण सोसायटीच्यो अध्यक्षा आमदार दिलायला लोबो, विन्सन समूहाचे श्रीपाद शेटये आनी संजय शेटये हाजीर आशिल्ले। चित्रपटांच्या चित्रीकरणा खातीर सरकार सदांच सहकार्य करतले अशें सांगून कम टू गोवा, शूट इन गोवा आनी क्रिएट इन गोवा ह्या संकल्पनेंतल्यान सरकार चित्रपट उद्देगाक उर्बा दिता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। सर्व सिने निर्मात्यांना मी म्हणेन की गोवा इज नॉट जस्ट द बार अँड बीच
असं न म्हणता की गोव्यासाठी एवढ्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्याही आपण सर्वांनी दाखवाव्यात. गोव्यातील लोकसंस्कृती मोठी म्हणजे एकदम आधारित त्याच्यावरती नव्या पिक्चर काढता येतो की चित्रपट महोत्सवामध्ये वेगवेगळ्या वेळी आपण अशा पद्धतीच्या वेगवेगळे हे दाखवतात. मी आजच्या ह्या 3 दिवसाच्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाला पुनश्च एकदा शुभेच्छा देतोय आणि ह्यामध्ये खरोखरच म्हणजे पटकथा कार्यशाळा असेल, मास्टर क्लासेस असेल, फिल्म लॅब असेल, विद्यार्थ्यांसाठी असलेलं विशेष सत्र, तंत्रज्ञानावरती असलेलं प्रशिक्षण, निर्माते आणि नवोदितांमधला संवाद आणि हा तर गोव्यातील मुलांसाठी किंवा गोव्यातील जे नवीन कलाकार आहेत त्यांच्यासाठी खरोखर एक म्हणजे ही पर्वणीच ठरेल. त्यामध्ये कित्येक नवीन या फिल्म टेक्नॉलॉजी ह्याच्यामध्ये यायला बघतात त्यांच्यासाठी खरोखरच एक चांगली गोष्ट आहे. गोव्याची भूमिका ही क्लिअर आहे की कम टू गोवा, शूट इन गोवा अँड क्रिएट इन गोवा या तत्वावरती मी आपल्या सर्वांचं पुनश्च एकदा स्वागत करतो. भारतीय रंगभूमी तसेच मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतल्या मोलादीक योगदाना खातीर ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी हांकां मराठी चित्रपट महोत्सवात कृतज्ञता पुरस्कार भेटून मुखेलमंत्र्यांनी तांचो भोवमान केलो. हो भोवमान स्वीकारतना मोहन जोशी हांणी रसिकांचे उपकार मानले. महाराष्ट्रान आपल्याचेर उपाट मोग केला पूण गोंयच्या रसिकांनी आणि महोत्सवाच्या आयोजकांनी केल्लो भोवमान आपल्या खातीर अदीक मोलादीक आसा अशें तांणी सांगले. गोंयकारांच्या मोगान आपूण भारावल्याचे सांगून कलाकारांचेर असोच मोग दवरचो अशें मोहन जोशी हांणी मागला. मला विशेष वाटतो त्याचं कारण महाराष्ट्र राज्याने केलंच आहे, पण विशेष मला कौतुक कसं वाटतं की गोवा राज्य सरकार आणि इथले महाराष्ट्र काय म्हणजे महोत्सवाचे लोक कार्यकर्ते त्यांनी हा सत्कार केला आहे. त्याबद्दल मला विशेष आनंद होतोय. असाच कृपालोक माझ्यावर असू द्यावा, माझ्यासारख्या कलावंतांवर असू द्यावा, तंत्रज्ञांवर असू द्यावा, माझी मनापासून इच्छा आहे. तुम्हाला सगळ्यांना महोत्सवाविषयी शुभेच्छा देतो. एकाच आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात 2 पुरस्कार जोडपी आसेसांव हो कोंकणी लघुपट कालसावन पणजेत सुरू आशिल्ल्या 15व्या गोंय मराठी चित्रपट महोत्सवात आयज प्रदर्शित जालो. 3 दिसांच्या ह्या प्रतिश्ठेच्या मराठी चित्रपट महोत्सवात एकूच कोंकणी चित्रपट वेंचून काडला. मांगिरीश बांदोडकार हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या आणि डॉक्टर के सांजगिरी हांणी निर्मिल्ल्या ह्या कोंकणी चित्रपटात प्रशांती तळपणकार हिणे आसेसांव ह्या जाणट्या बायलेची मुखेल भूमिका केल्या. तिणे ह्या चित्रपटाविशीं प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. शॉर्ट फिल्म आंचेसांव ह्या फिल्मान हांवें काम केलां. आंचेसांव हाका आंतरराष्ट्रीय टॉरोंटोन पुरस्कार मेळ्ळा बेस्ट फिल्म म्हणून. आनी स्टोरी अशी आसा की एक जाणटी बायल एकटीच रावता आणि तिच्या मनान कितें कितें स्थित्यंतरां जाता ताजे विशीं आसा. यू कॅन कॉल इट एज अ डार्क ह्युमर आनी मुद्दाम सगळ्यांनी पळोवचें. आनी खूब वेळा आमकां सिनियर सिटीजन्स जे आसता, जाणटी मनशां आसता, तांच्या मनान कितें कितें चलता हें ह्या पिक्चरांतल्यान कळटा. हाजे कास्ट आनी क्रू पिक्चराचे आसा ती खूब यंग भुरगीं आसा, म्हणजे 35च्या सकयल आसात आनी तांणी खूब मन ओतून हें काम केलां. त्याच बरोबर प्रोड्युसर आसा ते डॉक्टर संजगिरी, तांणी आमकां खूब अर्थसहाय्य दिलां. हांगा गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलाक हे पिक्चर दाखयतात म्हणून आमकां अभिमान दिसता आनी ऑर्गनायझरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश कोर समितीची बसका पक्षाच्या मध्यवर्ती कार्यालयात झाली. या बसकेत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, पक्षाचे हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. बसके उपरांत प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी बसकेत घेतिल्ल्या कांय महत्वाच्या निर्णयांची म्हायती खबराकारांक दिली. तातूंत केंद्रीय घर मंत्री अमित शहा हांची 6 आणि 7 सप्टेंबर दिसा आयोजीत केल्ली गोंयची भेट, हर घर तिरंगा उपक्रम, एसटी आरक्षणा खातीर केंद्र सरकाराची परबी आणि पक्षांतर्गत शिस्त ह्या सारख्या विशयांचो आस्पाव आशिल्लो. कोर कमिटीची आमची बैठक आणि ह्या बैठकीन विषय असतात आमचे
काही जे तातडीचे तातूंत भितर आमचो अमित भाई जे 6 सप्टेंबराक गोंयांत येवपाचे आसात आनी 6 आनी 7 आनी तातूंत भितर 6 सप्टेंबराक आमचे भवनाचें उद्घाटन जावपाचें आसा. ताची म्हणजे कार्यक्रमाची रूपरेषा कशी आसची त्या संदर्भातली. नंतर बाकीचे जे विशय आशिल्ले मुख्यमंत्र्याचे ते मुख्यमंत्र्यान मांडले. म्हणजे माननीय राजनाथ सिंग येवपाचे आसात. मागीर आनी फुडें आनी कसले कार्यक्रम आसात. फुडल्या एका महिन्याच्या काळात पक्षाच्या वतीन वेगवेगळे सामाजिक आणि संघटनात्मक उपक्रम चालीक लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. भाजपाच्या कोर समितीच्या बसके उपरांत मुखेलमंत्री खबराकारांकडेन उलयताले. हर घर तिरंगा हो उपक्रम 17 ऑगस्ट दिसा कुशावती ह्या नव्या जिल्ह्याच्या जिल्लो मुख्यालयाचे उक्तावण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राजनाथ सिंग हांची नियोजित गोंय भेट हे विशीं मुखेलमंत्र्यांनी माहिती दिल्या. एकंदर म्हणजे पार्टीचे फुडल्या एका म्हयन्याभराचे कार्यक्रम म्हणजे तिरंगा यात्रा हर घर तिरंगा ती कशा पद्दतीन करतले. त्याचबरोबर आमच्या पार्टीच्या कार्यालयाचे इनॉग्रेशन आमी कुशावती डिस्ट्रिक्टान नवीन कार्यालय उद्घाटन करता तेंय 17 ऑगस्टाक आसा. आमच्या दोन्ही कार्यालयांनी सत्यनारायण महापुजा आसा आणि एकंदर ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचेर ओवरऑल डिस्कशन पार्टीचे बिगर नेते म्हणटा तशे आमचे नितीन गडकरी जी राजनाथ सिंग जी हे सरकारी कार्यक्रमाक वेगवेगळ्या जाग्याचेर येवपाचे आसा. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट, राज्य जैवविविधताय मंडळ आणि आदिवासी कल्याण विभाग, शेती खाते हांच्या जोड पालवान मडगावच्या रवींद्र भवनात राज्य पावड्यावेलो रानभाजी महोत्सव आयोजित केल्लो. आदिवासी कल्याण, कला आणि संस्कृती तसेच खेळां आणि युवा व्यवहार मंत्री रमेश तवडकार हांणी या राज्य पावड्यावेल्या रानभाजी महोत्सवाच्या आयोजनाविषयी माहिती दिली. या कार्यावळीक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक, राना खात्याचे मंत्री देविया राणे, भौशीक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत, आमदार उल्हास तुयेकार, मंडळाचे वांगडी सचिव डॉक्टर प्रदीप सरमुकादम, शेती संचालक चंद्रहास नाईक देसाई, आदिवासी कल्याण संचालक निलेश धायमोडकार, महोत्सव संयोजक सविता रमेश तवडकार आणि सचिव विनय तुपकी हाजीर आशिल्ले. हे सगळे विषय आसा न्ही ते लोकांसमोर कशा पद्धतीन करतले. कितें आसा श्रीमंती ती गांवांतली श्रीमंती आसा न्ही ती लोकांसमोर मांडप कितले दृश्टिकोनांतल्यान. पयलीं आमी सुरवातेक असोच इल्लोसोच कन्सेप्ट विचार केलो आनी त्या कन्सेप्टांतल्यान आमकां आज तो आकार घेत गेलो. आनी सांगपाक मजा दिसता आज ते शाळेंतले एखादे भुरगे आसूं दी, पालक आसूं दी, शिक्षक आसूं दी, अंगणवाडी सेविका आसूं दी किंवा सेल्फ हेल्प ग्रूप आसूं दी, तांणी इतले व्हेरायटीज ज्या हाजे म्हण हाडलेले आसा. हांव अफलातून म्हणजे आमकां खबर सुद्दां आमी गांवांत आसून सुद्दां अश्यो व्हेरायटीज आसा न्ही रानभाजयेच्यो जावपाक शकता. रानभाजयेचो केक जावंक शकता, रानभाजयेचो आयस्क्रीम जावंक शकता. ही कल्पनाच आमी करूं शकना आनी त्या अशा प्रकारच्यो गजाली तातूंत केल्यो.
या महोत्सवात मडगावचे आमदार आणि भौशीक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी आपल्या उलोवपांत सांगले की मनशाच्या जिवितात रानभाज्याचे भोव महत्व असता. अशा प्रकारच्या अनवळखी रानभाजी महोत्सवाचे आयोजन केल्ले खातीर तांणी मंत्री तवडकार हांची तोखणाय केली. आमकां रानाची याद केन्ना येता, चवथ येता तेन्ना माटोळे बांदपाक आसता पळय, तेन्ना सगळे रानांतले हाडून आमी माटोळेक बांदता. किंवा अळमी येता पळय, अळमी आमी वेवस्थीत खाता, रानांतल्यान हाडून दितात अळमी ती आमी खातात. पूण रानभाज्यो ह्यो आरोग्याक इतल्यो बऱ्यो जावपाक शकता आनी तातूंतल्यान म्हजें आरोग्य बरें उरपाक शकता ही संकल्पना अजून आमच्या समाजा भितर डायजेस्ट जावना. ते डायजेस्ट करपाचें काम बाब रमेश तवडकरान ताच्या घरकान्नीन आपल्या हातांत घेतलां म्हणून हांव तांकां पयलीं परबी दिता. तुमी 2 किंवा 3 भाज्यो सुद्दां सिलेक्ट केल्यो आनी तुमी जर ते आपल्या जिवनात आपल्या लायफांत डे टू डे जेवणात सुद्दां इंट्रोड्यूस केल्यो ताजे इतले आनी तुमचे हेल्थ सांबाळपी वखद आनी कांय ना. वखदां कितली घेया, हे वखद खरें वखद अशें हांव मानता. तें तुमी घेवचें. जाय जाल्यार एक 2-4 भाज्यो सिलेक्ट करात कसले खावपाच्यो त्यो. मेक इट ए पॉयंट टू इन्क्लूड इट इन युअर डायट एवरी डे and you will feel the difference. 25 शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी तसेच अंगणवाडी आणि आप वावुरपी गटाच्या वांगड्यांनी या महोत्सवात वाटो घेतलो. पर्वरेचो उड्डाण पूल येता त्या चवथी पयली सुरू करतले अशी स्पष्ट गवाय भौशीक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिल्या. खबराकारांनी विचारिल्ल्या एका प्रश्नाचेर तांणी ही जाप दिली. भौशीक बांधकाम खात्यातल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक कायम करपा खातीर उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाचो अभ्यास केल्या उपरांत सरकार निर्णय घेतले अशें मंत्री कामत हांणी आनीक एका प्रश्नाक जाप दितना सांगला. फ्लायओव्हर हांवें प्रेसाक सांगिल्लें जेन्ना विजीट केल्ली तेन्ना आनी फाटीं परत सेकंड टायम आमी जेन्ना पळय ते रेज करपाक गेल्ले लास्ट तेन्नाय सांगिल्लें की चवथीच्या पयलीं आमी तो लॉन्च करतलो आनी आतांय परत सांगता की चवथीच्या पयलीं आमी तो लॉन्च करतलो. म्हणजे लोड टेस्टिंग इज गोईंग ऑन, फिनिशिंग टचेस आर गोईंग ऑन आनी अजून 1 म्हयनो आसा. दे शूड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. एक्झॅक्ट कितें डिसिजन जाला ती ऑर्डर वाचले शिवाय म्हाका कळना. सो ऑर्डर एकदम इट इज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. सो सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर इज बायंडींग ऑन एनी गव्हर्मेंट. सो सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर कितें ऑर्डरी दिल्या म्हणजे कितें आसा तें म्हाका सोमार दीस आय हॅव नॉट बीन टू पॅन्जो. सो सोमार दीस म्हाका ऑफिशियली पळोवपाक मेळटली, ऑर्डरी पळोवपाक मेळटली आनी आय वील गो थ्रू इट, डिस्कस विथ द ऑफिसर्स एंड देन वी वील टेक द डिसिजन दॅट डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. राज्यातल्या दूध व्यावसायिकांच्यो प्रलंबीत आशिल्ल्यो मागण्यो मान्य जाल्ल्यान तांणी राज्य सरकाराचे उपकार मानल्यात. सरकारान दुधाचे खरेदी दर वाडयल्यात तशेंच सुधारीत पशुधन येवजण लागू केल्या. फाटल्या कांय वर्सांत उत्पादन खर्च वाडिल्ल्यान आनी योग्य दर मेळनाशिल्ल्यान दूध व्यावसायिकांक नुकसान सोंसचें पडटालें. तांची ही मागणी पुराय करून सरकारान आतां दुधाचे खरेदी दर आतां वाडयल्यात. दूध उत्पादकांनी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत शिवानंद बाकरे हांणी हे विशीं म्हायती दिली. आमची मागणी असली त्या प्रमाणे सरकारान आमकां ही वाढ जी असली ती 1 एप्रिल 2026 पासून म्हणजे बॅक डेटेड जे कितें एरियर्स असले ते दिता इन ड्यू कोर्स पूण दिता अशें जाहीर केले. असो एक कार्यक्रम घेतलो. तर सगळ्यात पयलीं आमी आमच्या सरकाराचे भाजप सरकाराचे डॉ. प्रमोद सावंत आमचे डिपार्टमेंट एनिमल हजबंड्री हांचे आभार मानपाक सोदता की त्यांनी शेतकऱ्यांची जी विनंती असली, शेतकऱ्यांची जी प्रमुख मागणी असली ती मान्य केली आणि आमकां ही दरवाढ करून दिली. तर ह्या बद्दल आमी सगळ्या शेतकऱ्यांतर्फे गोंयच्या सगळ्या दूधकारांतर्फे आमी त्यांचे आभार मानपाक सोदता. आसामात फाटल्या कांय दिसांसावन सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून भिरांकूळ परिस्थिती निर्माण जाल्या. वेगवेगळ्या वाठारांत आयिल्ल्या हुंवाराक लागून आतां मेरेन 100 परस चड लोकांक मरण आयले जाल्यार 1.5 लाखा परस चड लोक विस्थापीत जाल्यात. ह्या हुंवाराचो व्हड फटको शेती आनी बागायतींक बसला. 10,000 परस चड हेक्टर पिकांचे लुकसाण जाले. राज्यांतले 7 जिल्हे सगळ्यात चड लुकसाणग्रस्त जाल्यात. बाधित लोकां खातीर मजत आनी बचाव कार्य झुजा पावड्याचेर सुरू आसा. आतां मेरेन 2208.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ल्याची म्हायती पणजे वेधशाळेन दिल्या. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30.9 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी IIT दिल्लीच्या 57व्या दीक्षांत सुवाळ्यात विद्यार्थ्यांक केले मार्गदर्शन. बदलती संवसारीक परिस्थिती मतींत दवरून विद्यार्थ्यांनी आव्हानांचे रूपांतर संधीत करचे, प्रधानमंत्र्यांचे प्रतिपादन. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांच्या हस्तुकी मुंबईत राष्ट्रीय नागरी सहकारी अर्थीक उदरगत महामंडळाच्या नव्या कार्यालयाचे जाले उक्तावण. स्वयंपूर्ण गोय या मोहिमेखाला राज्यातल्या वस्त्र, हस्त आणि काथो उद्योगातल्या कारागिरांवांगडा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी साधलो संवाद. वेबिनार माध्यमांतल्यान आयोजित जाली कार्यावळ. 15व्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाचे दबाजान जाले उक्तावण. नामनेचे अभिनेते मोहन जोशी हांका कृतज्ञता पुरस्कार भेटोवन केलो भोवमान. आणि मडगावच्या रवींद्र भवनात राज्य पावडावेल्या रानभाजी महोत्सवाचे आयोजन. मानेस्तांनी आयोजकांची केली तोखणाय. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.